मायनिंग बंद पडला. तुवें फक्त 1000 कोटीच मागले म्हणून आयकले हांवें. 1000 न्हय, आमी तांचे कडेन 3500 कोटी मागपाक जाय. तूं मागीर ते कशेंय माग, कारण रिपेमेंट माग. मायनिंग चालू जाले नंतर परत दिता म्हणून माग. कॉन्ट्रॅक्टर काम करना. तुमचे PWD मिनिस्टरा विचारा. 500 कोटी ताका आतांच्या बजेटा प्रमाणे ताका 550 कोटी ताका मेळपाक जाय आशिल्ले. मेळ्ळ्या काय विचारा. तो 130 काय 140 कोटीचेर आसा. नॅशनल गेम्या पयशे मेळ्ळे काय विचारा. टुरिजमाची कामां चालू आसा ती पळया. तुमच्या GSIDCन म्हाका सांगात तुमी कितले पयशे दिवपाचे आसा ते. ती जी टेंडराची कामां करना पळय ती एकट्यान 3 कामां घेतल्या. आनी एकट्यान 3 कामां घेतल्या. एक काम केलां तागेलो इतलो पेमेंट आसा तो पेमेंट जायना म्हणून तो फुडलें दुसरें काम करना. गृह आधार स्कीम कित्याक चलना तर ते घरा कडेन वता आनी सांगता कितें आमी फाल्यां चालू करता तुमी हो फॉर्म भरा. पूण ज्या तरेन ते करता तें बरोबर न्हय. 40 वर्सां कारखान्याक जावन जर तो 120 कोटी तर जालो आनी 10,000 लोक आज ताजेर जगता तो लॉस. काल तो बंद जातलो म्हणून सांगलो. आमी उलयता आसतना विचार करना. इतल्या वर्सां लोक ताजेर उबे जाल्या. ते भाऊसाहेब बांदोडकरान हो कारखानो केल्लो तशी डेअरी केल्ली. ती बंद करपाक न्हय. ती बरे तरेन मुखार कशी चलपाक जाय हें पळोवपाची आवश्यकता आसा. तें प्रोविजन हातूंत जाय आशिल्लें 35 कोटी न्हय 100 कोटी प्रोविजन जाय आशिल्लें. गोवा डेअरीक सादारण 48,000 to 52,000 पर्यंत मिल्क येता. वायलेट जे सुमूल आसा ते सांगता 20,000 लिटर पर डे येता म्हणून. पूण म्हाज्या म्हायती प्रमाणे इट इज नॉट मोर दॅन 12,000. आय डोंट नो. म्हजी जी म्हायती आसा त्या प्रमाणे तुमी चेक करा. म्हजे भावार्थ कितें आसा की गोंयच्या शेतकऱ्याक इन्सेंटीव दिवपाकूच जाय. पूण तो जर भायल्या लोकांक जर वता आनी तें जर दूद हांगा येवन परत ते खंय गुजरातांत किंवा आनी खंय वता जाल्यार तें जावपाक जायना. हांवें चीफ मिनिस्टरा कडेन गोवा फुटबॉल एसोसिएशनाक 5 करोड रुपया ह्या बजेटांत दिवपाकूच. त्या 5 करोड रुपया तर दिले जाल्यार हे बारीक पड क्लब आहा सगळे ते क्लबांक आमच्यांनी सारके तयार करपाक जाय.